नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। चौगुलेच्या ऍडमिशनाचो वाद अनुपुरतो मिटलो। 11वेच्या ऍडमिशनाक मॅनेजमेंट तयार। चौगुलेन ऍडमिशनाक वट्ट 494 अर्ज, पूण ऍडमिशनाक बिरेस्तारा सावन ऑनलाइन। म्हादय अभयारण्यात महिन्या फाटी मेळिल्ली वाघीण परत कॅमेरा ट्रॅपान। वाघीण म्हादय वाठारांतूच रावता हे स्पष्ट। मुख्य वनपाल म्हणटा लोकांक दिसल्यात आनीक 2 पेटे। सुटी सोपली, स्कुला सुरू। स्कुला बरोबर 12वेच्यो क्लासी सुरू। पयले दिसा पावसाचो आसोर, मात शारांनी परत ट्रॅफिक जॅम सुरू। पळयात शाळेचो पयलो दीस। काँग्रेसीच्या काळात सुरू जाल्लो तेरेखोलचो लिडिंग हॉटेल्स प्रकल्प सरकारान रद्द करचो, काँग्रेसीचीच मागणी। कुळांक वाऱ्यार उडोवन उबारतात हॉटेल म्हूण आरोप। आणि पणजेचे महात्मे हायस्कुलान 5वी ते 7वीच्यो क्लासी बंद। शिक्षक काचाबूल, मॅनेजमेंट म्हणटा भुरगीं उणी, रिझल्टूय उणो। म्हापशा सरकारी स्कुलान 8वी सुरू करता म्हूण सांगून भुरग्यांक फटयले। 7वी पास भुरग्यांचे हाल। खबरो विस्तारान। चौगुलेच्या ऍडमिशनाचो वाद सध्या मिटला। अनु 11वेच्या ऍडमिशनाक मॅनेजमेंट तयार जाला। चौगुलेन शिक्षण खात्याक धाडिल्ले जापेन हे कळयला। सोसायटी कडच्यान बुधवारा सरकाराक जाप आयली। बुधवारा सरकार आणि व्यवस्थापना मदीं जाल्ले म्हत्वाचे वाटाघाटी उपरांत हो निर्णय जालो। मात ही व्यवस्था अनुपुरती आसा। फाटले 2 दिसांत चौगुलेन ऍडमिशना खातीर वट्ट 494 अर्ज गेल्यात, पूण आतां चौगुलेची ऍडमिशनां ऑनलायन जातली। अर्ज वेल्यात तांकां परत ऑनलायन ऍडमिशन करचें पडटलें। अंदू चौगुले हायर सेकंडरी चौगुलेचीच उरतली, सरकार चलोवचो ना। मडगांवच्या चौगुले हायर सेकंडरीच्या 11वेच्या ऍडमिशनाचो वाद अंदूपुरतो मिटला। अंदू 11वी सायन्स आनी आर्ट्साची ऍडमिशनां सुरू करपाक चौगुले व्यवस्थापन तयार जाला। चौगुलेन शिक्षण खात्याचे नोटिशेक बुधवारा जाप दिली। बुधवारा सकाळीं सरकार आनी मॅनेजमेंटा मदीं कांय म्हत्वाचे वाटाघाटी उपरांत हो निर्णय जालो। चौगुले हायर सेकंडरीन ऍडमिशनाक सुरवात करूंक नाशिल्ल्यान गोंय सरकारान हायर सेकंडरी ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली। हे विशीं शिक्षण खात्यान फाटल्या सप्तकांत चौगुलेच्या मॅनेजमेंटाक नोटीस काडिल्ली। चौगुले हायर सेकंडरीचे 11वेचे ऍडमिशना खातीर वट्ट 494 भुरग्यांनी अर्ज वेल्यात। मंगळारा सावन भुरगे अर्ज व्हरतात। मंगळारा 444 अर्ज गेल्ले, 360 सायन्स आनी 84 आर्ट्साचे। बुधवारा 50 अर्ज गेले, सायन्सीचे 40 अर्ज आनी आर्ट्साचे 10 अर्ज गेले। बिरेस्तारा आनी शुक्रारा मडगांवां शिक्षण उपसंचालकाचे कचेरेंत ऍडमिशनां जावपाची आशिल्ली, पूण आतां चौगुले ऍडमिशनां सुरू करूंक तयार जाल्ल्यान ती परत आसा तशी ऑनलायन जातली। भुरग्यांनी वेल्यात ते अर्ज आतां चलचे ना। ऍडमिशनां ऑनलायन करची पडटली। कॉलेजीचे वेबसायटीचेर ऍडमिशनां बिरेस्तारा सकाळीं उक्ती जातली, अशें चौगुलेचो प्रिन्सिपल आर.व्ही. गांवकारान प्रुडंटाक सांगलें। फुडले 2-3 दीस ऍडमिशनांची प्रक्रिया तडीक लावन चौगुलेक सोमार सावन 11वेच्यो क्लासी सुरू करच्यो पडटल्यो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चौगुले व्यवस्थापन जुलयांत हायर सेकंडरी फुडल्या वर्सा सावन बंद करूंक मान्यताय दिवची अशी मागणी सरकारा कडेन करूंक शकता। फुडल्या वर्सा सावन ऍडमिशनां बंद करतले। आतां प्रवेश घेतात ते भुरग्यांक चौगुलेन 12वी करपाक मेळटली अशें व्यवस्थापन सरकाराक कळयतले। ज्येष्ठ खबरांकार लौकीक शिलकार, खबरांकार मयूर नायक आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी। म्हादय अभयारण्यात महिन्या फाटी मेळिल्ली वाघीण परत कॅमेरा ट्रॅपान सापडल्या। हाचे वेल्यान ही वाघीण म्हादय वाठारांतूच रावता हे स्पश्ट जालां। वायल्ड लायफ कन्झर्वेशन सोसायटी सध्या गोंयच्या म्हादय, नेत्रावळी आनी खोतीगांव अभयारण्यात वाघाचो सर्वे करता। तांणी वाघेरी लायिल्ले कॅमेरा ट्रॅपान ही वाघीण दिसल्या। 19 एप्रिलाक म्हादय केरी वाठारांत ती मेळिल्ली। हे फावट ती वाघेरी मेळ्ळ्या। वाघाचे 2 पेटे लोकांक ते वाठारांत दिसतात अशें मुखेल वनपाल रिचर्ड डिसोजान सांगलें। Tigress which we had got on camera trap during the last event in May has been resighted again by the Wildlife Conservation Society cameras
yesterday at Wageri Hill because the matching was done and it was found that it was the same tigress. That means the tigress is roaming around within the limits of Goa forest. But tiger knows no boundary. I have given to understand that some cubs have been spotted, but we are trying to camera trap. If we get that, it will be a big achievement. That is what the villagers have been telling, that there is a tigress with 2 cubs. Maybe a different tigress, because if this tigress was with cubs, the cubs would have been together. That means possibly there is a different tigress. So we are trying to put camera traps wherever we have been able to track. सुटी सोंपली, स्कुलां सुरू जाली, 12वीच्यो क्लासी सुरू जाल्यो. पयल्या दिसा पावसान असर केल्ल्यान दीस बरो गेलो. 2 म्हयने सकाळ दनपार शारांनी खास करून पणजे ट्रॅफिक जॅम दिसनाशिल्ले. बुधवारा वता वता थंय ट्रॅफिक जॅम परत जालो. सकाळी टिफिना सावन हार्ड वर्क करपा मेरेन पालकांचो नित्याचो उद्देग परत सुरू जालो. आपापली डिव्हिजनां सोदपाक सकाळी नोटीस बोर्डा कडेन भुरग्यांची गर्दी पडली. नवे बॅग, नवी सत्री, नवो रेनकोट, नवे टिफिन, नवे मित्र मैत्रीण. पळयात स्कुलाचे नवे शिक्षणीक वर्साचो पयलो दीस. Happy and all everything because like after 2 months of school, like this is my final year SSC student, so it'll be my last year in Don Bosco's. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.